बाय आज कित्याक लागून तूं पुलीस स्टेशनात जमलें आनी जालें कितें हांगा आज कितें जालें? कितें जालें म्हटल्यार आतां आमी पुलीस स्टेशनार येयला ओन्ली बिकॉज आयज 17 दीस जाले आमचो मामा ना. 30 तारखेक आमचो मामा गायब जाल्लो, मिसींग जाल्लो. आयज 17 दीस जाले आमचो मामा ना आनी आजून आमकां तेजी कितें रिपोर्टूच मेळोंक ना की म्हणल्यार मामा आमचो आसा काय ना काय आमकां रिपोर्ट मेळोंक ना. आमी पुलीस स्टेशनार येयली खूबदां. पुलीस आपलें काम करता आसतलें बट आमकां कितें तें म्हणल्यार रिजल्ट कितें मेळोंक ना. कितें करता म्हणल्यार आतां 17 दीस जाले म्हणल्यार एटलिस्ट कितें तरी आमकां मेळपाक जाय आसलेलो न्हू एक रिजल्ट. म्हटल्यार आमचो मामा आसा ना काय कितें जालां तेजें. हां नांव कितें तेजें नांव रमेश अनावरकर. कितले लास्ट खंय आशिल्लो म्हणजे लास्ट तो आमच्या घरांत आसलो. लास्ट 30 तारखेक 11 उपरांत सकाळी 11 उपरांत तो ना जाला. तो आतां मेरेन ना. सो आयज आमी इतली सगळी फॅमिली आमची सायडींतली नेबर्स आमी सगळीं जाणां कित्याक येयला म्हटल्यार आयज आमी दनपारां एक डेड बॉडी पळयला. ओके ती डेड बॉडी आमची मामाची काय न्हू तें आमकांय खबर ना कित्याक तेजो ऑलरेडी फेस स्मॅश केला. म्हणल्यार फेसार कांयच दिसना ओन्ली 3 दाग दिसता फेसाचेर. आनी तेजी जी बॉडी आहा म्हणल्यार तेजे जे कपडे आहा तेजे जे जिन्स आहा तेणी घातलेली हाफ पॅन्ट आनी तेणी कितें कपडे घातला ते पळोवन आमकां अशें दिसता की तो आमची मामाचीच बॉडी आसतली. आतां आजून पुलिसान ते आमकां सांगूंक ना की ती कितें म्हटल्यार बॉडी आमच्या मामाची काय कोणाची म्हणल्यार कांयच सांगूंक ना आमकां आजून. आतां आमी सकाळच्यान आमी पुलीस स्टेशनार येयला म्हणल्यार जेन्ना आमकां कळ्ळें ती बॉडी मामाची सकाळसून आमी पुलीस स्टेशनार येयला. आजून आमकां म्हणल्यार एक कन्फर्मेशन कांयच दिना. आनी आमी तेजे बायलेचेर आमकां संशय आसलेलो की ती बायल आमच्या मामाक मारताली कळ्ळें. ती निर्मला ती बायल आमच्या मामाक मारताली म्हणून आमी ऑलरेडी कंप्लेंट बी दिल्ली हांगा. आनी त्या बायलेन हे पुलीस स्टेशनार सगळ्यांच्या फुड्यान आमची फॅमिली आसलेली आनी पुलीसूय आसलेले तेंच्या फुड्यान अशें म्हटलेलें की आपूण हेका सोडची ना, आपूण हेजो जीव घेतली, हेका गायब करतलो अशें ते बायलेन म्हटलेलें. आमच्या मामाच्या बायलेन इतलें सगळें म्हणून बी आतां आमी सकाळसून हांगा राहा आजून ती बायल हांगा ना. तुमचो डिमांड कितें आमकां फक्त जस्टीस जाय. आमी कितें संशय केला कोणाचेर केला तेजे अगेन्स्ट तुमी कितें केलां तें आमकां कळपाक जाय. बेजिकली तुमची डेड बॉडी आसा जाल्यार ताचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें अशी मागणी तुमची. हय आनी इतले लागीं असलेले बॉडी इतली लागीं असलेली जाल्यार म्हाका पोलिसांक सापडोंक ना ती बॉडी. कित्याक सापडोंक ना ती खबर ना. तेमी पळयला काय ना ते आमकां खबर ना. आमी सोदताले आमकां सोद म्हणलेले म्हणून कळ्ळें न्हू सर. आनी आमच्या भावाक कितें जालां ते आमकां न्याय मेळपाक जाय सर. आनी तेजी बायल अशी करताली की ताका एक दीस गायब करतली म्हूण सांगताली. आतां ते म्हाजे भाव काय आनी कोण ते आतां आमकां अजून सारकें कळलेलें ना. तेजी बायल आहा ती आतां बरी भोंवता. 17 दीस जाले आमी सगळीं दुकानां पुलीस स्टेशन येताय मिनिस्टरा कडेन वयता म्हणल्यार ते आमच्या वांगडा येयना. आपूण एकटें न्हेसता आपल्या दुकानार वयता 2 भुरग्यांक वाटेर सोडून. कोणीच खावयताय ते भुरग्यांक ती खावयना पिवयना. आनी आतां आमी सकाळसून ती बॉडी मेळ्ळेसून आमच्या घरान भावाचे बसला म्हणल्यार ते आमच्या वांगडा दूख करपाक ना. जेन्ना पुलिसान सांगलें ताका फोटो धाडले तो तुजो घोव की विचारपाक ते फोटोवार तेणी ना म्हूण सांगलें. आतां ते घरा कडेन आतां गेला ते इतले टायम जालो कितें 7:30 जालो आनी सकाळी 11 आमकां ही न्यूज मेळयली. तेजेचेर आतां आमच्या भावाची ती बॉडी हय जाल्यार तेजेचेर कार्यवाही करपाची आमचें मागणें. आमी आतां 17 दीस जाले सगळें सोदता आनी पळय भयणी पयस रावता आनी आमचो भाव एकलो. ते भावाक बी आमच्या धमकी दिता घर जळयतले. भावाक भुरग्यांक म्हणटा बेपत्ता करतले तुजे चाचू भाजीन. प्लीज आमकां आतां ती बॉडी आमची भावाची जाल्यार आमी ते घरा दवरूं शक्य ना.
ते आपल्याक खंयच पोवपाचें कित्याक ती दुसऱ्या वांगडा बी आहा म्हूण ती तशी करताले म्हाज्या भावाक. ते कोण दुसरो आहा तेज्या वांगडा वचपाचे ते भुरग्यांक आमी पळयता नाव निर्भय. आणि त्याने येऊन हांगा बीन सांगलेले आहा की आपले बॉयफ्रेंड आसा आणि आपण त्याच्या तेका वांगडा सोडचें ना. तेका सोडचे ना. आमचे म्हणणे हा की तेका सोड नाका आमकां काय फरक पण आमच्या मामाक सोड. आम्ही 6 महिन्या पयलीं अशीच येयलेली हांगा कंप्लेंट घेऊन की आमच्या मामाक त्याने मारलेले रोडान त्याने मारलेले. आम्ही हांगा येयलेली आणि त्यांना बी ते पुलिसांनी आमकां सांगलेले की ते फॅमिलीचे तुमचे मॅटर न्हू तुम्ही सॉल्व करा कितें तरी करा. पण त्याने आमकां हांगा धमकी दिलेली तुका आपण मारता तू योच घराकडे म्हणून. त्याला आमकां एक पुलिसांनी म्हटलेले की पळय आयज तुम्ही रात्री तुमचे मामा खंय तरी लिपोवन दवरा कित्याक आयज ते कितें करपाक शकता. अशें तिने आयज करून दाखयलेच. आमकां अशें दिसता तेणे आमकां करून दाखयलेच अशें दिसता. आमकां खंयच्या तुमकां खंय तरी दुबाव दिसता म्हणजे हातून कितें मर्डर आसा असो. आमकां दुबाव दिसता. आता एक बायल मनीस जाल्यार घरा कडेन दूख करताली न्हू ते दुकानार आपल्या घरा सायडीन दुकान आहा ते दुकान ओपन करताले सकाळी 6:30 कोणी पेपर व्हरा येयल्यार सांगताले रमेश येयलो गो बाय म्हळ्यार तुमकां जाय जाल्यार मोशी रोचाय गोबर मेळटलो म्हणटाले लोकांक. हे तरी सगळे लोकांनी आमकां सांगला. आणि ते डेली ताका म्हणटाले खर तुका आपण एकदा एक गायब करतलेच म्हणटाले खर. तो रडून आमच्या मावशीक येऊन शॉप बी सांगतालो दिवचे ना म्हणून सांगताले आणि जीव बी काढून उडयता म्हणून सांगताले. शॉप बी दिवपा ना म्हणून सांगताले ते. शॉप कशेंच दिवचे ना आमचेच शॉप ते आमच्या मामाचे शॉप ते आणि ताका शॉप दिना म्हणटाले पण ते जीव काढून उडयता आणि लास्ट तुमी तेच तेजे शॉप ते आपण बसताले. आम्ही कन्फर्म असा की ती बायल हा निर्मला त्या बायलेनूच तेजो घोवाक मारला म्हणून. आणि तेजी बायल निर्मला आणि तेजो जो बॉयफ्रेंड हा का कोण हा तो निर्भय तेजे नाव तो खंयचो UP भैया तो वेल्डर हांगर तेनीच आणि ते दोगांयनी मेळून आमच्या मामाक ना केला म्हणून ह्यो आमी कन्फर्म सांगता. आणि आता ती माझ्या व्हडल्या मामाक म्हणल्यार ती जॉईंट रावता माझ्या व्हडल्या मामाक ती आता धमकी दिता की तुकाय बी आणि तुझ्या वांगडा हे घराकूय आणि तुजी भुरगीं आहा न्हू तेंकां सगळ्यांक आपूण लासून उडयतली म्हणून. आणि त्याने सांगलेले बी ना डिमांड कितें केला पुलिसा कडेन तुमी डिमांड कितें आहा तुमचो. आमकां इतलेंच जाय की आमचे मामाक जस्टीस मेळपाचें. आणि न्हू ही बायल जर अशी करता ही बायल जर आमकां धमकी दिता जाल्यार हे धमकी एक्शन घेवपाची आणि तिका इतलो खंयचो सपोर्ट की ती अशी धमकी दिता आमकां ते बी पुलिसांच्या ओपन फुडें धमकी ते बी पुलिसाच्या फुडें. खंय तरी तुमकां दुबाव मारता की हांगा कितें तरी कन्फर्म जेन्ना ती फॅमिली वांगडा रावपाक जाय आसलेली ती येवन आमच्या वांगडा दूख करताली न्हू सर ती आमच्या वांगडा येवंक ना. आता ते आमच्या वांगडा रावपाचें ना कारण तो तर फाल्यां आमचेच भावाचे मोडे जाल्यार तेणे आमच्या घरान रावपाचें ना. पोत्तून ती सांगताली घर जळयता आणि व्हडल्या भावाक बी म्हाज्या मारता म्हणून तेजे 2 भुरग्यांक बी कितें हीक घाली जाल्यार बी आणि फाटल्यान आमकां खबर ना. आता तेणे कितें केला तेज्या घोवाचें रोडान मारताले सगळे करताली आणि तेजे फुड्यान बी आमी तेजेचेर कंप्लेंट केलेली तलाक पेपर बी घातलेलो. तेणी तलाक जावपाच्या टायमारूच आमच्या भावाक कितें तरी फुसलायले तेणी तलाक दिवपाचे बी बंद केले. ते बी तलाक पेपराचे वकिलाचे आमच्याकडे सबूत आहा. पुलीस कितें सांगता तुमकां रिटर्न. पुलीस कितें सांगता फाल्यां कितें आहा तें पळोवन आमी इन्क्वायरी करतली म्हूण सांगता. पुलीस इन्क्वायरी करता म्हणटा फाल्यांच्यान पळयता म्हूण सांग. पुलिसान आमकां 17 दीस हेच सांगला की आमी सोदता हे कंटिन्यू आमकां पुलिसान सांगला. 17 दीस जाले आयज बी तो पुलीस सांगता हांगा पुलीस सांगता की इन्क्वायरी करता म्हणून. अजून ती डेड बॉडी कन्फर्म जावंक ना इन्क्वायरी करता अशेंच पुलीस सांगता. आणि हे 17 दीस जाले पुलीस तेच सांगता. आणि आम्ही अशें बी म्हणना की पुलीस कितें करता करना आमी पुलिसांचेर बी ब्लेम करना. कित्याक म्हटल्यार आमकां पुलिसाचेर ट्रस्ट आसा न्हू म्हणून आमी येयली हांगर. इतलेंच आमकां इतलेंच जाय की फक्त आमकां आमच्या मामाक हा पळय सोदून हाडा आणि जर ती डेड बॉडी जर आमची मामाची आहा जाल्यार आमकां जस्टीस मेळपाचें इतलेंच आनी कांय ना. सर आयज खंय तरी जायते लोक हांगा भायर पुलीस स्टेशनार जमला खंय तरी डेड बॉडी मेळ्ळा तांकां दुबाव आसा खंय तरी मर्डर जाला तुमचे हिशोब कितें म्हण एक्चुली आमच्याकडे मिसिंग कंप्लेन नोंद रमेश होनावरकर लास्ट 17 दीस आमी ताका शोध आमचो चालूच आसा आणि आमचे फूल एफर्ट्स आमी घातले पुलिसांनी. सो अजून पर्यंत आमकां तो 3 दीस बराबर खबर नाशिल्ली. आज मॉर्निंग आमकां अरावंड 11 o'clock आमकां PCR इन्फॉर्मेशन येयली की देर इज वन डेड बॉडी फ्लोटिंग ऑन मंकी बीच.
अकॉर्डिंगली आम्ही आमचे स्टाफ प्रोसीड झाले आणि बॉडी आम्ही ती काढली, ती फातरांनी हे झाली, स्टक झाली आणि दे रिमूव्ह द डेड बॉडी अँड ब्रॉट टू द शोर. आणि वी brought the family members at the spot. We told them to identify. However, they were in question. Body त्यांची आसा ना आसा they were not sure. Accordingly, we have preserved the body. We have conducted inquest Panchnama. And postmortem will be conducted tomorrow morning. So thereafter, we will do a DNA examination. And if it is dead body of the family, accordingly, we will hand it over to their family members. सर कोण सपोज फॅमिली किती एलिगेशन करतात ताजे बी तपासणी फॅमिली एलिगेशन करता की ते सस्पेक्ट ते वायफाचे ते बायलेचं सस्पेक्ट जातला. पूण जशें जे 17 दीस आमी इन्क्वायरी केल्या, आमी तेजे बायलेक आपयले, स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड, आमी सगळे पद्दतीन आमी इन्क्वायरी केल्ली आसा. आणि आता वी आर रिलायिंग ऑन द पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट टुमॉरो मॉर्निंग. सो वन्स द पोस्टमॉर्टम विल बी डन, द कॉज ऑफ डेथ विल बी एसर्टेन. पण इन्व्हेस्टिगेशन फुल्ली जातली आणि अकॉर्डिंग आमी फुल्ली स्टेप केलं, इन्क्वायरी प्रोसेस कंटिन्यू घेतल्या. ओके सर, थँक्यू.